रुमडामोळ पंचायतीक मायणा कुडतरी पोलीस स्टेशन सुमार 8,52,294 लाखाचे भाडे दिवपाचे आसा। पंचायत ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची आशिल्ली, मात पंचायत बेकायदेशीर बांदकामांक परवाने दिवपाक व्यस्त आसा अशें पंचायत वांगड्यांचे म्हणणे। पळोवया हे नेमके प्रकरण कितें। मायणा कुट्टरी आउटपोस्ट रुमडामोळ पंचायतीचे बिल्डिंगेन चलता। ह्या आउटपोस्टाचे फाटल्या 14 वर्सांचे भाडे अजूनय फारीक केल्ले ना। जायते फावट पत्र बरोवन लेगीत कांयच फायदो जालो ना अशें पंचायत वांगडी सांगता। 2011 सावन आतां मेरेनचे भाडे पंचायतीक येवपाचे आसा। 2011 सावन आतां मेरेन हे भाडे 8.5 लाखाचेर पावले। एका वाटेन निधीच्या उणावाक लागून पंचायतीक कसलीच कामां करपाक मेळना आनी दुसरे वाटेन थकबाकी वसूल जायना म्हूण पंचायतीन तिडक उक्तायल्या। लास्ट टाइम हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना हांवें आमचो SP गांव आशिल्लो तेन्ना हांवें ते फॉलोअप करून थोडे पयशे आमकां आमचे रेंटलाचे येयल्ले। मागीर 2011 सावन आज पासून आमकां एक पयसो येयलो ना आनी पंचायत आमी फॉलोअप करीत आहा। म्हाका दिसता एटलीस्ट 7 पूण रिमाइंडर केले, ऑलमोस्ट 9 लाख आमचे पेंडींग आसा आनी इतले जर पेंडींग जर अमाउंट उरलो जाल्यार आमचे पंचायतीन फंड हरशी आमची पंचायत गरीब आनी आमचे कडेन फंड ना आनी आमकां पंचायत चलोवपाक त्रास जाता। असो तो फंड 9 लाख म्हळ्यार एक व्हडलो अमाउंट आहा, तो आमकां येयल्यार आमकां पंचायत कितें स्मुथली आमकां चलोवपाक मेळटा। आनी आमचे मेन म्हणटा ते कोऑर्डिनेशन सारकें जाना। आमी रिमाइंडर धाडटा, त्याचे लेटरां वयता, पणजे वयता, हेडक्वॉर्टर्साक वयता, थंयच्यान परत आमकां फॉलोअप जायना। ताका लागून आमची पेंडींग उरलेली आसा। आतां आमकां हे जाता ते बेगीन हे आमचो अमाउंट क्लियर करून दिवचो। आतां फुडें आतां लिगल नोटीस धाडपाक पडटलें आमकां। जर रिमाइंडर करून तर आमचे कांय आमकां रिस्पॉन्स दिना आतां लिगल नोटीस धाडून आमकां हे करपाक पडटलें। तितून आमी फाटीं सरपाना, लिगल नोटीस धाडटले आमी। पंच विनायक वळेकराच्या कोतान सद्याचे पंचायत मंडळ खंय बेकायदेशीर बांदकामांक परवाने दिवपाक व्यस्त आसा। ताका पंचायतीच्या थकबाकीचे पडून गेले ना, जाता तितले बेगीन थकबाकी वसूल करपाची मागणी ताणें केला। सांगपा म्हटल्यार हे जे रेंट आसा हे भरपूर टायम जालो, 14 वर्सां जाली माहीत जाली। हेच्या पयलींच्यान ते रेंट येवपाचे आशिल्ले ते येवना, कारण जो पंचायतीन जो फॉलोअप करपाक जाय आशिल्लो तो सारको जालो ना। आनी म्हाका खबर आसा जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो त्या टायमार आमी 2.5 लाख सुमार हाडलेले आनी तेच्या पयलीं जेन्ना आमी ऑलरेडी जेन्ना एग्रीमेंट केल्लो त्या टायमार आमी एग्रीमेंट केल्लो स्टार्टींग तो आमचे आदले जे कोण पंच सरपंच आशिल्ले जे 14, 15, 16 वर्सां फाटले जे कोण आशिल्ले त्या टायमार जो एग्रीमेंट केल्लो तो एग्रीमेंट केन्नाच रिन्यू जालो ना, तो त्याच जाग्यार उरलो। म्हटल्यार एग्रीमेंटान रिन्यू करून जो इन्क्रिमेंट आसता पळय 10% या 5% कितें एग्रीमेंटाचेर आसता पळय तो रिन्यू जालोच ना आनी थंयच्यान ते पेंडींग उरले ते आयज करून सुद्दां ते पेंडींग आसा। जवळपास आमचे 8.5 लाख सद्या पेंडींग आसा। एक्चुअली अमाउंट आशिल्लो तो 12, 12.5 लाख आशिल्लो जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो आनी आमची फाटली पंचायत आशिल्ली तेन्ना ते आमी फॉलोअप करून ते 2.5 लाख आमी हाडले। 8 लाख सांगता ते आतां सद्या 2011 ते 2023 पर्यंत सद्या 8.5 लाख पेंडींग आसा। आताची पंचायत आसा ती सामकी स्लो आसा, तेंचो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच ना। प्लस जे आमचे कितें रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाचो आमचो पंचायतीचो रेव्हेन्यू येवपाचो आसा तोय तो हाडना, फक्त आपले जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा पळय तेंकाच ते भर दिता, म्हटल्यार प्रमोट करता। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।